2022 विधानसभा वेंचणुकेन गोयच्या 67% लोकांनी भाजपाक न्हयकारला। काँग्रेस आनी हेर पक्षाच्या मतांच्या विभाजनाक लागून ह्या फावट भाजपाचे साधले। काँग्रेसीच्या नव्या पिळगेन काँग्रेसचो पदभार स्वीकारला आनी जाणट्याच्या मार्गदर्शनाखाला आमी फुडली पावलां उखलतले अशें काँग्रेसीचो नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले। तशेंच 2027च्या विधानसभा वेंचणुके वांगडा आतां हावेस फकत खासदार वेंचणुकेचो अशें म्हणीत गोयच्या खासदाराचे दोनूय जागे जिखपाची पक्ष मोख दवरता आनी ताचे खातीर रणनीती लेगीत आखप चालू आसा आनी चेतना यात्रेंतल्यान आमकां लोकांचो बरो तेंकोय मेळत आशिल्ल्याचे पाटकरान सांगले। खंय तरी चेंज जाय आशिल्लो। They wanted a change. People of Goa wanted a change this time. पूण जेन्ना रिजल्ट जावन जेन्ना नवें सरकार जालें, आतां आमी सगळे कडेन भोंवतात, लोकांक मेळटात, सो म्हाका दिसता खंय तरी लोकांक कळून आयलां की तांणी एक चूक केली म्हणून। कित्याक स्प्लीट ऑफ वोट जाले, 67% आसा ते कन्सॉलिडेट जाले ना आनी जे लोकांचो एम आशिल्लो की कितें तरी चेंज करया ते खंय तरी फेल जाले आनी परत हो BJP सरकार सत्तेर आयलो। कित्याक 2024 लोकसभा इलेक्शन येता आनी जे असेंब्ली इलेक्शन आसा ते 2027 येतले। पूण सदांच खंय तरी जशें इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन लागीं येता तेन्ना 6 म्हयन्या पयलीं ते येवन आपलो कारभार चालू करतात। पूण एक ह्या फावट हांव एश्युरन्स दिवपाक सोदतां की काँग्रेस पक्ष ह्या फावट आपली रणनीती दुसरी आसतली आनी आमी ऑलरेडी 2027 आनी 2024 जे लोकसभा इलेक्शन येता ताजी तयारेक आमी लागल्या आनी ते म्हणल्यार जो आमी एक प्रोग्राम सद्या चालू आसा आमचो चेतना यात्रा। आमी एक लोकांक एक उर्बा हाडपाचो कार्यक्रम, लोकांक एक मोटिवेट करपाचो कार्यक्रम